मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारा सांगले की सरकार वाघ राखीव वाठार बदल निर्णय घेतले हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत। पण हायकोर्टान सांगलेले की वाघ राखीव क्षेत्र वाठार ऑक्टोबराचे 24 तारखेमेरेन करात म्हण। पळयात पुराय बातमी। टायगर रिझर्व्साचो प्रश्न 6 वर्सां सावन चलत आसा। ताका लागून थोडे लोक कोर्टात लेगीत गेल्ले टायगर रिझर्व जावचे म्हण। पण मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेटातले थोडे मंत्री आणि आमदार आसात जांका वाघ राखीव वाठार नाका। आम्ही एक गजाल आसा, आम्ही हायकोर्टान आमकां टायम दिवचो म्हणून एप्लिकेशन फायल केला। अजून हायकोर्टान ताजेर कांय डिसिजन घेवंक ना, सो दॅट वी आर वेटिंग फॉर दॅट। म्हादयक वाघ राखीव वाठार करात म्हण पर्यावरण मोगी सयत तज्ञ सांगता। हायकोर्टान गोय सरकाराक आदेश दिवन लेगीत म्हादय अभयारण्याचो वाठार वाघ राखण वाठार म्हण अधिसूचित करपाचो आदेश सध्या हुमकळत आसा। जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हायकोर्टान मातसो वेळ दिवचो म्हण अर्ज केला। अजून मेरेन कसलोच निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान आमी ताचे जापेक रावला अशें मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक सांगले। पळयात गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।